गोवा कण मातयेन पडला तितलोच. एक रैत वमता आनी सृश्टेक आपलें काम करूंक सोडून तो विशय घेता. एका रैता बरी ह्या गोवा कणाची एक एकच पालवी मातयेंतल्यान वयर येतली म्हणलो बरो असो खोळाक आसा. तांकां आयचो दीस भोव महत्वाचो. मोगाचेनो आज हालेलुया सनवार आमच्या क्रिस्ती भावार्थाक बुन्याद मेळचो एक दीस. ह्या अपुरबायेच्या दिसा कार्मेल किरण ह्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. आज आमी हांव सत मानता म्हणल्या नांवा खाल एक अपुरबायेचें कार्य तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. आमचो क्रिस्ती भावार्थ कितें, कसल्या सर्व संगतीचेर आमचो भावार्थ मांडून हाडला हें सगळें आमकां कळीत आसा. आयताराच्या मिसा वेळार आमी भावार्थाची सदां उत्साहान सांगता. पूण जायते फावटी आमी सदां तणपाशें म्हणटा जाल्ल्यान आमी जर तर त्या विशयांत चिंता पाठवना आमकां कसलेच सवाल उदमचे नात. पूण एक घडी रावन जें कितें हांव म्हणटा तें हांव चिंतून पळयता जाल्यार खंडीत जावन म्हाका सवालां उदेतलींच. ते देखून आज हांगासर एक अवकाश आसा आमकां सुमेस्तांक सतमंता ह्या विधानांत येवच्या थोड्या विशयांचेर थोड्या गजालींचेर आमी हांगासर उसवाट फांकयतले. ह्या विशयाचेर आज संवाद चलोवच्याक वा आमकां जापी सोदून काडूंक कुमो करच्याक हांगासर आसात मानादिबाब रॉबेल डिसोजा कार्मेलीत. तांकां हांव ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. ते रोमांत पवित्र सभेच्या मूळ शिकवण्यांचेर सनद जोडून ते गांवाक फाटीं आयल्यात. आतां प्रस्तूत सांजुचेचे कॉमेंत वेखनगट्टे कार्मेलगुडो हांगासर ते वस्ती करतात तांची सेवा दिवन आसात. बापानो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. मोगाचेनो हांव सत मानता हें कार्य आज तुमचे मुखार सदर जाता. हांव सत मानता म्हणजे भावार्थाचें सत वा भावार्थाची विधानां कितें आमी आसात इगर्जेंत मिसावळार म्हणटा त्या विशयाचेर आमी उलयतलो. हांव सत मानता म्हणलें विधान आमी जायते फावटी जावं पुरो आयतारांनी जायते फावटी म्हणलें आसा आनी ताका लायकच आसचें ना. ही भावार्थाची उसारणी देखून आमी सवाल केल्ले ना आसूं पुरो जापी सोदिल्ले आसचें ना. पूण तांतलीं सतां कशें तें सत म्हूण समजून घेवच्याक तें एक आमचें हक्कच म्हणयात. आनी आज भावार्थाच्या उसरणेचो थोडो भाग मात्र हांगासर आमी ताचेर संवाद चलयतले जापी सोदूंक प्रयत्न करतले. ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो. ह्या वाक्यांत आमची एक वळ अशी आसा, तो मेल्ल्या मदें देंवलो. आतां बाब रॉबेल आमी भावार्थाच्या ओसारणेच्या थोड्या विशयाचेर संवादाक देवच्या पयलें एक प्रमुख गजाल आमकां समजूंक जाय म्हूण म्हाका भोगता. पवित्र सभेंत कितलीं भावार्थाची विधानां आसात म्हणजे सतमानता हें मागणें ही विधानां जायतीं आसूं पुरो. कसली कितल्या नमुन्याची विधानां आसात पवित्र सभेंत, कसली विधानां मात्र आमी वापरता ह्या विशयांत कितें सांगतात? पयले सुवातेर भावार्थाचे उसारणे म्हळ्यार कितें हें जाणा जायचें. हर एक नागरिकाक ताचो प्रेसिडेंट आसता. हो प्रेसिडेंट वा प्रायम मिनिस्टर जावं दी वा आर्मीचे सोजेर जावं दी वा IAS IPS अधिकारी जावं दी आपणान एक काम प्रारंभ करचे पयले एक बसवणी करता. आनी ही बसवणी जावन आसा म्हज्या कामांत हांव तीर रावतलो, म्हजो जीव गेल्यार म्हज्या देशा खातीर म्हज्या राज्या खातीर हांव काम रावोवचो ना, म्हजो जिवाच्या की सड जावन नासतलो म्हजो देश, असली बसवणी दिवन ताणें काम प्रारंभ करता. ताजे उपरांत तांकां आर्मी जावं दी ऑफिशियली तांकां भरती करता. ताणें काम करची तरबेज जाले उपरांत ही बसवणी करची जावन आसा. तशेंच क्रिस्ती परस सुरवेल्ल्या शतमानांतूच जावं पुरो ती ग्रेक लोक वा जुदेव लोक जावं पुरो दुसरो खंयचोय अक्रिस्तांव लोक क्रिस्तांव धर्माक येताना करची एक बसवणी जावन आसली. आनी ही बसवणी जायती शिकवण जाल्ल्या उपरांत लोकां मुखार पवित्र स्थान घेवच्या पयले करची ही बसवणी. हीच बसवणी जावन आसा हांव सत मानता म्हणजे मागणी. जर तर आमी पयल्या शतमानांत आमी पळोवंक गेल्यार पयल्या आनी दुसऱ्या शतमानांत केवळ जेरुसलेमान मात्र
बायबलच्या नाका केवळ जेरुसलेमान मात्र 100ची वयर असली बसवणी आसल्यो. हर एका कडेन खंय पवित्र स्थान दितले थंय तांणी एक बसवणी तांणी उतरां मारिफत बरोवन गेल्ली. ही जावन आसली आदल्या जिविताक हांव पाठ करून नवे जिविताक मुखार घेता. आदल्या म्हज्या देवान सोडून जेजू क्रिस्ताक म्हजो देव म्हणून मानून घेता. आनी जेजू क्रिस्त म्हाका कोण? तो देवाचो पुत्र. तो संवसाराक आयलो. ताणें म्हज्या खातीर आनी सर्व लोकां खातीर मरण सोंसून साल्वसांव दिलें. असली शिकवण एक ल्हानशा मागण्याद्वारे वा असल्या बसवण्याद्वारे लोक करतालो. आनी तीच जावन आसा बाबर्ताची उसार. तुमी सवाल केले म्हज्या लागीं कितली असली बाबर्ताची उसार आसली म्हणून. जर तर आमी समाक लायक करून गेल्यार आमकां लायक धरून मेळोवंक मस्त कश्ट जाता. कित्याक म्हणल्यार हर एका गांवांत तांच्याच भाशेन तांकां समजल्या प्रमाणे असली बसवणी आसली. पूण इगर्ज मातयेंत अधिकृत रितीन बसवणी जाल्ली वा सत्वंत म्हळ्यार मागणें जाल्लें केवळ कावन्सील ऑफ नायसिया. ताचे कॉन्टेन्स 381 इसवेंत कावन्सील ऑफ कॉन्स्टँटिनोपल सांगता आमी इगर्ज मातयेची महासभा कॉन्स्टँटिनोपल जाली. आतां ते टर्की गांव आसा. त्या गांवांत अधिकृत रितीन तीच बसवणी ती करेक्ट करून लोकांक उपयोग अधिकृत जावन ती दिवची जावन आसा. पूण आमच्या साहित्य जिवनांत आमी पळोवंक गेल्यार एक आमी आपोस्तलाची सत्वंत म्हणल्यार एक मागणी आमी हर एकाची सांगता जावन प्रत्येक वेळार जावन प्रोमिसा वेळार. आनी एक आसा कावन्सील ऑफ नायसिया आनी कॉन्स्टँटिनोपलाची बाबर्ताची उसारणी. थोडे फावटी आयताराच्या मिसाक आमी सांगची आसा. पूण सडावत आमी ती धाकटी आपोस्तलांची कृत्यांच आमी आपोस्तलांची बसवणी ताका सांगची. पूण व्हडले आमी सांगचे वस्तू उणे. पूण दुसऱ्या गांवांनी हर एक आयतार आमी व्हडली बसवणी आमी करता. धाकटी आमी हर एका दिसा उरल्या दिसार आमी करता. तशेंच जर कोणी जाल्यार पवित्र स्थान घेता जाल्यार मिसा वेळार त्या दिसा बाबर्ताची उसारणी आसना. कित्याक म्हूण सांगल्यार पवित्र स्थान दितना आमी बाबर्ताची उसारणी करता. कसली ती बाबर्ताची उसारणी? तूं सैतानाक फाट करताय की ताजे हक्क जावन दी, ताजो बॉन्ड सोडताय की जेजू क्रिस्ताक तो मनताय की असली तिसरी आनी एक आसा. अशें जायते रितीन आसात. पूण अधिकृत आमी सडावत लितुर्जीनी वापरचे जावन जाय ती बरोबर आहे. पूण आतां आमी इगर्जेंत आयताराचें सडाव जावन आपोस्तलांची उसारणी बाबर्ताची उसारणी आमी करता. त्या उसारणेंत तो मेल्ल्या मदें देवलो म्हणल्यार एक वळ आसा. मेल्ल्या मदें देवलो म्हळ्यार हेमखोंडा गेलो म्हूण अर्थ जालें. तर देवाच्या पुताक हेमखोंडाक वयची गरज कितें आनी थंय मरण आदीन जालो म्हूण असो अर्थ कितें म्हणटात ह्या विशयान? पयले फावटी हेच सवाल म्हाका विचारले म्हळ्यार हांवें जायते चिंतलें ह्या विशयान. कसो एक देव जावन हेमखोंडाक वचूंक साध्य? कसो एक देव जावन हेमखोंडांत त्या सैतानाक सांगता कस्तो साध्य आसा? हें सगळ्यांचें चिंता. पूण पयले सुवातेर हेमखोंड म्हळ्यार कितें म्हणून आमी अर्थ करीत. ताजे करून थोड्या मोठ्यान हांव तुमकां सांगता हेमखोंड म्हळ्यार कितें म्हणून. आमी चिंतचे जावन आसा हेमखोंड. आतां आमी चिंतचे जावन आसा हेमखोंड म्हळ्यार थंय उजो आसा, थंय सैतान आसात, थंय जायते रितीन सैतान नाडतात. आनी असले भितर आमच्या दोळ्या मुखार आसा हेमखोंड सांगता. पळय दांतेचें एक पिंतूर आसा न्ही. पळय दांतेचें एक फेमस फामाद पिंतूर आसा. ते मदल्या शतमानाच्या युगांत जावन केल्लें जावन आसा. पूण न्ही आमकां पळोवंक गेल्यार पयलें पोरण्या सल्ल्यांत जेवण म्हणून एक शब्द वापरतात. हो तो शब्द जेजू नव्या सल्ल्यांत वापरले आसा. जेवण म्हणल्यार कितें? जेवण म्हणल्यार एक जागो. तो त्या जाग्यार तांच्या देवाक जायते रितीन बलिदानां दितालीं. बलिदानां पुजा मारिफत दितालीं. आनी त्या वेळार थंय भुरग्यांक बलिदान दिवचें एक चारित्रीक सत. आनी अशें ते जेवण म्हणल्यार उजो पेटोवंक आसतलो. त्या खातीर लोकांक एक पिंतूर तांच्या मतीन घालें. जर तर तूं पाता करताय पळय ते जेवणांत तूं येतलोय म्हळ्यार थंय आसल्या उज्यातच तूं नासतलोय म्हणल्यार चिंता पोरण्या सल्ल्याक हांव येता. पूण निजाकी जेवण म्हणून एक जागो ह्याच संवसारांत कशें कोडयाळाक सवार जागे त्याच तरेचेर एक जागो. पूण नवे सल्ल्यांत येताना शब्द
आमी उपयोगितो हेड्स म्हणून एक ग्रीक शब्द हो ग्रीक शब्दाचो अर्थ कितें म्हणून सांगल्यार एक प्रिजन थंय जायतो लोक कैदी जावन आसा हाजो अर्थ दुसरो आनी हो कैदी जाल्ल्या लोकांक भायर येवंक साध्य ना हाजो अर्थ त्या रितीन पूण इंग्लिशान आमी वापरतना इंग्लीश भाशेचो शब्द तितलो बरो कांय करूंक जायना कित्याक जाल्यार इंग्लीश भाशेक आमी भाशांतर करतना शब्द आमी उपयोगितो तो हेल म्हणल्यार आतां आमी चिंतचे येवंक निजाय की येवंक हेल म्हणलो शब्द तितलो कानाक बरो आयकना म्हाका अशें आयकतना हेल ताचो अर्थ दुसरो आसा तो सांगता मुखार तशें आनीक आमी शब्द आमी वापरता इंग्लिशांत लिंबो ऑफ द फादर्स म्हणल्यार पयल्याच्या सुरविल्ल्या लोकांनी एका जाग्यार जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता वा सोडवणेक राखून रावचो जागो ताका लिंबो ऑफ द फादर्स म्हणून सांगचो आमी वर्ड्स आमी उपयोगिता तोय कसो बरो दिसता तांतू म्हाका एक सवाल लिंबो आनी फुलगत्र ती दोनी एकच बी न्ही तसो कांय फरक आसा ना लिंबो आनी फुलगत्र दुसरी फुलगत्र आनी लिंबो फुलगत्र आनी येवंक आमी कोंकणींत आमी सांगचे जाल्यार ही दोनी स्थिती जेजू क्रिस्ताच्या पुनरुत्थान जाल्ले उपरांतली स्थिती जेजू क्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या पयले फुलगत्र म्हणली नातली येवंक म्हणले नातले कितें आसलें आमी सांगल्यार एक स्थिती जेजू क्रिस्ताच्या पयले मरण पावली सर्व एक स्थितींत आसली देवाच्या सोडवणेक ती राखून आसली ताका आमी लिंबो ऑफ द फादर्स म्हूण सांगता त्या देखून मदल्या शतमानाक आमी येताना प्रत्येक जावन सान आगोस्तीन तो एक शब्द उपयोगिता इन्फेर्नो शब्द आगोस्तीन उपयोगिता आनी आगोस्तीन उपयोगितना ते लाजरस आनी क्रिस्त मनशाची ती वापाराच्या विशयान उलयत आसतना तो सांगता दोन रितीचे इन्फेर्नो आसात एक उंचलो एक सकलो आनी ताच्या मदें कंदक आसा उंचलो जावन आसा बरें मनीस आपल्या जिवितांत बरें करून थंय पावले आनी तशेंच इन्फेर्नो सकलो इन्फेर्नो म्हळ्यार जिवितांत पाड जिवीत जियेल्ले पातकी मनीस सकल्यांत आसताले आनी तांच्या मदें कंदक ह्या कुशीन जावन तिशें वचूंक जायना वयल्या इन्फेर्नो जावन सकले येवंक जायना कित्याक असले चिंता जुदेवांचें एक चिंता जावन आसलें संवसार म्हळ्यार 3 स्टेज प्रमाणे आसा एक उंचलो मदलो आनी सकलो उंचलो जावन आसा सर्ग मदलो जावन आसा आमची भुमी आनी ताचे सकल जावन आसा आनी एक जागो ताचे त्या जाग्यार मेल्लीं सर मनशां त्या जाग्यार वचून रावतालीं त्या देखून आमी वांजेलांत आयकतना वा आपोस्तलांच्या सत्पांतांत आमी आयकतना जेजू सकल देवलो हाजो अर्थ जावन आसा आमच्या भुमीक जावन जुदेवाच्या चिंतपा प्रमाणे मरण जावन देवाच्या सोडवणेक राखून असो लोक आसा इन्फेर्नो त्या जाग्याक जेजू देवलो आनी येवंक म्हणलो शब्द कोंकणींत वापरतना ताजो अर्थ दुसरोच जाता तो शब्द थंय बरो दिसना म्हणलें म्हजें चिंता आतां तुमी म्हळें जुदेवा प्रकार 3 जागे आसात वयर सकयल आनी मदें आनी तशेंच वयलो इन्फेर्नो सकयल इन्फेर्नो आगोस्तिनान सांगले पळय पूण सवाल अशें येता की आतां सर्ग आनी येमकोंड हे दोन जागे वा एक स्थिती येमकोंड आनी सर्ग हो एक जागो किंवा स्थिती सवाल संवाद ह्या विशयान जाला पूण जर तर मोठ्यान आमी सांगचें जाल्यार हो एक जावंचो स्थिती कित्याक हो एक जागो न्ही आमी येमकोंड सांगतना थंय देवचार आसात थंय पातकी लोक आसा थंय उजो आसा असो थंय चिंता आमच्या मदीं एक क्षण येता ल्हान भुरगीं आसतनाच आमकां हे भितर आमकां दिलां भुरग्यांक येमकोंडांत उजो आसा देवचार आसात थंय व्हडल्यो व्हडल्यो कायद्यो आसात आनी त्या कायद्यांत बसतात थंय त्या कदां उल जावन आसता आनी त्या तेलान बुडयतात ही दांतेन पिंतरायल्ले पिंतराचे एक समजून आमी ल्हान भुरगीं जावन दिवन एक बेश्टवणी दिता भुरग्यांक पूण येमकोंड एक जागो न्ही म्हणून आमी सांगीत कित्याक सांगल्यार जर तर येमकोंड म्हणटा तसो एक जागो आसा जाल्यार देवाक ते वचोंक जायना म्हूण सांगल्यार देवूच धाकटो जालो तो देवूच न्ही म्हणल्यार चिंता आमकां मदीं येची कित्याक देव सांगल्या प्रमाणे
ताणें वसांगांतलो जागोना ताणें पळयनातलो जागोना ताणें विस्तारनातली ती गुंडायना देव सर पदवयता सर्व कडेन वचूंक साध्य आसा त्या देखून येवंकोण म्हणून एक जागो एक स्थिती आमी सांगली पूण ही स्थिती कितल्या मारिफात सारकी जर तर आमी आदी जावन आयले आमी चिंता मुंदरून बेल्यार प्रत्येक जावन मदल्या युगांत जावन ते दांतेचे पितुरां जावन किंवा दुसरे जावन तशें आमी येवन येता उलयतना ते उजो तशें प्रासाद तसले समजणी साबार शेतां जावन आयल्या ती समजणी सूख म्हणून सांगूंक ही खर्च जातात कित्याक म्हूण सांगल्यार जायते फावटी मोरी दिश्टीक पडल्या वेळार मोरयेन भुरग्यांक जावन तेणे दिश्टीक पडल्यान येवंकोणाचें एक पितूर दाखयला येवंकोणाक कशें जाता ते लायव्ह टीव्हीर पळयले बरी मोरयेन दाखयला आनी हे येवंकोणाचें पितूर वा दृश्य पळयलो लोक तांणी ताचें विवरण दिलां येवंकोण म्हळ्यार ह्या रितीन आमी पळयलें सांगतास अविलाची सांगतेरेच तिच्या जिवितांत कितें तिणें पळयलें तिणें बरोवन दवरलां ते एका मोरयांत गेल्ले वरी तें मेळ्ळें आनी कितें बरोवन तशें दुसऱ्या संतांनी विवरलें आसा साबार संतांनी त्या रितीन येवंकोणाचें तशें विवरलें आसा ही सदांच 19 शतमाना पयल्याची स्थितीगती पूण ही गरज म्हाका सादारण हीच स्थितीगती मानून घेता पूण आतां एक नवे चिंता खूब जाण आसा नवे चिंता कोण सांगल्यार थोडे प्रसिद्ध दैवशास्त्री सांगतात जर तर जेजू क्रुसार गेलो तर खंयचो एक आत्मो नाश जावंक साध्य आसना कित्याक जेजू चड पदवेदार जर तर एकलो एक कोणी आत्मो नाश जावन येवंकोणाक येता जाल्यार खंडीत जावन जेजू क्रुसार मरण जावन पुनरुस्तारल्याक लायक आसना त्या देखून हर एकल्या लोकांक सर्वसाव आसा पूण जर तर कोणी एकलो व्यक्ती आपणाचे स्वतंत्र रुपेन आपूण देवाच्या बदलाक येवंकोणाक चूज करता नाजाल्यार विसवणी ताची सैताना भशेन आसा विसवणी देवा विरोध आसा जाल्यार तो येवंकोणाक येता पूण बाल्ताजार म्हणून आनी एकलो दैवशास्त्री भोव फामाद ताणें सांगचें दुसरें आसा येवंकोण म्हणून एक स्थितीच ना सर्वांक सर्ग आसा ते कशें तो सांगता की सांगल्यार जर तर आमी एक टॉर्च लायट आमच्या उजव्या हातांत घेवन आमच्या दाव्या हातांत एक वस्त दवरल्यार ती वस्त आमच्या टॉर्च लायटीच्या लागीं हाडल्यार त्या वस्तूचेर प्रकाश चड पडटा जर तर ती वस्त हांव म्हज्या दाव्या हातांतल्यान हांव पयस व्हरता म्हणल्यार टॉर्च लायटीचो उजवाड त्या वस्तूचेर उणें पडटा जर तर ती वस्त त्या टॉर्च लायटांत 1 किलोमीटर पयस आसा तर खंडीत जावन त्या वस्तूचेर प्रकाश वस्तू उणें फांकता चवळ तो सांगता हर एकल्या लोकांक चडवणी आसा पूण जर तर तूं बरें जिवीत जियेताय देवाच्या प्रकाशाक आनी देवा कडेन चड विलीन जाताय चड लागीं आसाय तवळ तुका चड संतोश मेळटा चड तृप्ती मेळटा कित्याक तूं देवा सांगता विलीन जालाय तूं जर तर तुज्या जिवितांत पातकी जिविता निमती तुवें ह्या संवसारांत तीच विसवणी केल्या पातकी जिवीत विसवणी केल्या तूं देवातान पयस आसाय देवाचो प्रकाश तुजे वयर उणो फांकता देवाचो प्रकाश म्हळ्यार देवाचो मोग तो जाणा हर एक वस्त जावन हर एक मनीस देवाक आशेता आत्मो देवा लागीं विलीन जावंक आशेता तो हिंदूचो जावन दी तो क्रिस्तांवाचो जावन दी सो मुस्लीम धर्माचो जावन दी हर एक धर्माचे देवा सांगता एक जावंक आशेता तो ती एक चिंता हर एक मनशाच्या भितर आसा ती एका रितीची ताण हर एकल्या मनशाच्या भितर आसा हांवें बरो जायते देवाक मानतालो तसो जायते आनी देवानी म्हजेर कृपा घालीचे बेसांव करीचे कदाळ हांव देवाक मानता तसो जाता तर देव म्हज्या लागीं येता म्हजेर बेसांव करता ही चिंता हर एक धर्मांत आसा क्रिस्त धर्मांत मात्र न्ही त्या देखून असले नवे चिंता बी आतां येवन आसा पूण ही गरज मात्र हे नवे चिंताप आनी अदीक जावन स्विकारचो ना आमी हे नवे चिंताप सांगतना हे नवे चिंताप हे फालांनी एका दैवशास्त्रीचे म्हणून आमी सांगता ही गरज मातेचे हे शिकाप आनी अदीक म्हणून दिवंक तुमी आतां सांगले प्रमाणे एक बाल्ताजाराची एक शिकवण आसा आनी पवित्र सभेची पयल्यांत हांव सांगून आयिल्ली एक शिकवण आसा म्हणजे पवित्र सभा सांगता येवंकोण म्हळ्यार उजो आनी कितें बाल्ताजार म्हणटा ना एक स्थिती म्हळ्यार मनीस
कितले लागीं येता आनी कितले पयस येता त्या विशयान. पूण पवित्र सभेन बालताजाराची ती शिकवण सारक्या रितीन म्हळ्यार ती उखल धरूंक ना. अशें म्हणटा आसतना पवित्र सभा आनीकय क्रिस्तांव थंय भियान जेजू फाटल्यान गरजे. एमकोणाच्या भियान चडांनी चड पवित्र सभे थंय एकवटून रावचें म्हणल्यार दुसऱ्या चिंतपान असले एक शिकवण धरल्या की बालताजाराची शिकवण तांणी उखल धरूंक ना. कितें म्हणटा ते? बालताजाराच्या चिंतपांत कितें उणेंपण आसा? कित्याक इगर्ज माता हें चिंताक स्विकार करूंक साध्य ना म्हणल्या विशयान जबाब दिता. खंयचेय जाल्यार नवें चिंतप इगर्ज मातेक येताना वा इगर्ज मातेच्या शिकवण्या येताना दोन संगती भोव गरजेच्यो. पयलें चिंतप जावन आसा इगर्ज मातेचे संप्रदाय, दुसरें जावन आसा पवित्र पुस्तक. जर तर खंयचेय चिंतप नवें चिंतप इगर्ज मातेच्या संप्रदायीक शिकवणे विरोध आसात वा इगर्ज माते पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणेक विरोध आसा तसलें चिंतप इगर्ज माता स्विकार करिना. कित्याक इगर्ज मातेच्या संप्रदायीक शिकवण्याचो एक वांटो जावन आसा पवित्र पुस्तक. आतां बालताजारान सांगचें कित्याक इगर्ज माता स्विकार करिना. बालताजाराचें चिंतप जावन येवकण म्हणून स्थितीच ना. हर एकल्याक जिवीत मेळटा, हर एकल्याक सर्ग आसा, पूण ताजें डिग्री उणें आसा. थोड्यांक चड मापान सर्ग मेळटा, थोड्यांक उण्या मापान सर्ग मेळटा, पूण हर एकल्याक सर्ग मेळटा. मात ताजें कितलो मापान तो संतोश आनी सर्ग मेळटा तें चड उणें जावन आसता. तें चिंतप जावन आसा बालताजाराचें. आनी हें चिंतप इगर्ज मातेच्या संप्रदायीक चिंतपाक विरोध आसा. इगर्ज मातेच्या संप्रदायीक चिंतप जर तर पयल्या कुंभार तुका सांगला निमाणे 4 वस्तू, खंयच्यो त्यो 4 वस्तू. हर एक कुंभार आमच्या भुरग्यांक वता सर्ग आसा, येवकोण आसा, येवकोण आसाच. ही संप्रदायीक शिकप इगर्ज मातेची. हे संप्रदायीक शिकपाच्या विरोधूच केल्ले व्यक्ती हे चिंतप स्विकार करूंक साध्य ना. इगर्ज माता स्विकार करूंक शकची ना. हे नवें चिंतप. तर बालताजाराचें नवें चिंतप पवित्र सभा ती स्विकार करूंक वा ती प्रोपगेट करूंक तयार ना. म्हणजे संप्रदायीक चिंतप आसा त्या प्रमाणे पवित्र सभेन शिकोवंक आसा. पूण जेजू मेल्ल्यांत देंवलो म्हणल्या विशयांत पवित्र सभा वा पवित्र पुस्तकांत कितें तरी बरयल्लें आसा ह्या विशयांत. दोन कडेन नवे सल्ल्यांत आमी हें चिंतप आमकां पळोवंक मेळटा. एक जावन आसा पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 3 आनी 4 नाजाल्यार एफेजियनाच्या पत्रांत आमी हें चिंतप आमकां आयकूंक मेळटा. त्या देखून आपोस्तलाच्या सत्मंता प्रमाणे तो येवकोणाक देवून म्हणलें चिंतप ती उतरां ती पोट्ट्यो काणयोनय बगार ते जावन आसात मांजरांत वेंचून काडिल्ले. खंयच्या रितीन जर तर पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र आमी वाचूंक गेल्यार अध्याय 3 आनी 4 अध्याय 3 वळू 17 प्रारंभ जाता. ताचे अध्याय 4 ते मुंदर वता. थंय पेद्रूच्या पत्रांत अशें लिखलां जेजू मरणा उपरांत सकल्या जाग्यार गेलो. हेड्स म्हळ्यार सकलो जागो. मरण जावन जेजू क्रिस्ताचे सगूण एक राखून आसलो लोकांक थंय गेलो. थंय वचून जेजू क्रिस्त आपली परगटणी प्रारंभ केली आनी थंय असल्या आत्म्याक बंदीवान जावन आसल्या त्या आत्म्याक सुटका दिली. म्हळ्यार हेड्स म्हणून शब्द उपयोग जातात. हेड्स म्हळ्यार प्रिजन जैलांत असल्या कैदी त्या अर्थान अर्थ जाता कैदी तशें अर्थ करीत तो शब्द. बंदीवान जाल्ल्या त्या आत्म्याक जेजून सुटका दिली. असलें चिंतप थंयच आसा आनी एफेसियन पत्रांत आसा. त्या देखून ही पुट्ट्यो काणयोनी बगार इगर्ज मातेन आपल्या सुरविल्ल्या शतमानांतूच दिल्लें शिकोवन आनीक चिंतप सांगूंक शकता. आपोस्तलाची सत्मंत एक खजाळांत प्रारंभ जालें. आपोस्तलाची सत्मंत इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या दिसांत आसा आनी ही आपोस्तलाची कृत्यां कशी कोणें ही शब्दां बरयली ह्या विशयांत एक चिंतप आसा आनी एक खाणी सांगतात. हर एक आपोस्तलान येवन त्या आपोस्तलाच्या सत्मंताची एक लायन उसारणी ताणी केली आनी ह्या 12 आपोस्तलांनी 11 संत वळो ह्या ताजे प्रमाणे एक नवो एक आपोस्तल येता. ह्या 12 जाण आपोस्तलांनी सांगली ही उतरां सांगता पासून केल्लें जावन आसा आपोस्तलाची सत्मंता. त्या देखून
आजूनय ताका आपोस्तलाची सत्मानता म्हणून नांव आसा. कित्याक हर एक ताची उतरां 12 जाणां आपोस्तलांनी दिल्ली जावन आसा. तातूंत ही एक शिकवण जेजू मरणा उपरांत हालेलुया सोनवारा येवकोंडा गेलो वा त्या हेड्स म्हणून जाग्यार गेलो, थंय थंय परगटणी केली जेजू आनी परगटणी जाल्ले उपरांत थंय आसल्या लोकांक सोडवण दिली. ह्यान एक चिंता आपण मुड आसूंक जाय. जेजू क्रिस्त देव मेल्ल्यांचो आनी जिवंत आसल्यांचो. जेजू क्रिस्तान सोडवण दिल्ली केवळ जिवंत असल्याक न्ही, मेल्ल्यांक. आदामांतान जेजू क्रिस्तान म्हणून आसा कोण मनीस मेल्यात. आमच्या पयत पुस्तका प्रमाणे आबेल पयलो मनीस मरण पावलो. सर्व लोकांक जेजू क्रिस्तान सोडवण दिली. त्या देखून आमकां कसो सोडवून दा, दोन सोडवून जाता. थोड्या शेतांत थोड्या वर्सां आदी हो एक सावनूक जालें भारतांत. ताजे उपरांत वातिकनान फाटी येवन ताका जबाब दिवची पडली. आमकां एकलोच सोडवून दा, मेल्ल्यांक आनी जिवंत आसल्यांक सर्वांक एकठांय कसो सोडवून दिलो, एकलो सोडवून दा. आता निमाणे सवाल. जेजू मेल्ल्यांमध्ये देवलो. आता जेजू मेल्ल्यांमध्ये देवून ताणें थंयसर कितें केलें? इगर्ज मताचें सांप्रदायिक चिंतप जावन आसा. जेजू मेल्ल्या उपरांत ताजो आत्मो त्या जाग्यार गेलो. कूड न्ही, कित्याक कूड आनी की सेपुलक्रांत आसली. कूड ह्या संवसारांत आसली. आनी मनीस जावन त्या देखून आनी एकलो इगर्ज मताचो भोव फामाद दैवशास्त्री थॉमस एक्विनास सांगता तो 2 कारणां दिता कित्याक जेजून त्या जाग्याक वचपा जाय. इन्फेर्नो वचपा जाय म्हणजे 2 कारणां दिता. ताच्या 3ऱ्या बुकांत आमकां हे चिंतप आमकां मेळटा. तो सांगता पयलें जावन मनीस जावन जल्मलो हर एकलो मरण म्हणल्यार एक सहज विशय. आनी जेजू क्रिस्त तो देव जाल्यार मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्मलो अशें सांगतना खंडी जावन ताणें मरण पळयचेच. दुसरें जावन मरण जाल्लो मनीस त्या जाग्यार ताणें वचो जायस. तो जागो जाल्यार सोडवण मेळचो जागो. त्या देखून ही 2 कारणां सहज कारणां. सांप्रदायिक मात केवळ सहज कारणां हर एका मनशाक वचोंक जाय आसली. जेजू क्रिस्त त्या देखून नीज जावन मरण पावलो. ते खालें योगासनां करून थंय तो कुर्सांत उबोवन भायर आयलो मनीस न्ही. नीज जावन जेजू क्रिस्त कुर्सार मरण पावलो. आनी मरण पावल्याची निशाणी जावन जेजू क्रिस्त त्या लिंबो म्हळ्यार जाग्याक लिंबो ऑफ द फादर्स वा हेड्स म्हणून सांगता त्या जाग्याक जेजू क्रिस्त येता. पूण थंय वचून जेजू क्रिस्त आपली सोडवण पासारता, आपल्या उतरां तांकां शिकयता. अशें जर तर थोडी भितर आमी पळोवंक गेल्यार जेजू क्रिस्तान ह्या लोकांक दिवची वा शिकवण दिवन तांकां सोडवण दिता. त्या देखून जे कितें संवसारांत जेजून कामां केली शिकवण दिवची आश्चर्य करचें हें सर्व काम जेजू क्रिस्त ह्या लोकांकी हेड्स वा गेहनूम खंयचोय आमी शब्द आमी उपयोग करता त्या लोकांनी जेजू अशेंच करता. पूण तवळ म्हणसर सर्वांनी आसोवचें. जेजू क्रिस्ताच्या मरण आनी पुनरुत्थाना म्हणसर येवंक कोण पळयलें चिंता आमी आतां चिंता तें ना जाल्लें. तें प्रारंभ जाता जेजू क्रिस्त जिवंत जाल्ल्या उपरांत. दुसरें जावन आसा पुर्गोत्री. पुर्गोत्री जावन आसा एक जागो स्थिती जो कोण देवाच्या बेसामाकार वा कुरपेकार मरण पावता पूण ताणें पातकाची आनीक फारीकफोण ताणें करूं ना. तसल्याक ही एक स्थिती पातकाची फारीकफोण जावन त्याच देवा लागीं विलीन जावचो वेळ. त्या देखून जेजू क्रिस्त आपल्या दुसऱ्या पावटी ह्या संवसाराक उन्नतींत महिमेंत येता म्हणसर ही स्थिती पुर्गत्री आसतली. पुर्गत्री निमाण्या दिसा वा निमाण्या जडते दिसा वा महाजडती म्हणून आमी सांगता त्या दिसा म्हणसर आसतली. पूण त्या दिसा उपरांत केवळ आसतलें सर्ग आनी येवकोण. सर्गार म्हळ्यार देवा सांगता विलीन जाले सर्व मनीस सर्व आत्मे. येवकोण सांगल्यार देवा सांगता विलीन जायनातले पातका निमती वा आपल्या त्या स्वाकुशेन देवाक नेगारून देवाच्या कुरपेक नेगारून सैतानाक जावन ताजे सत्तेक जावन स्वाकुशेन मिसळो लोक येवकोणाक येता. त्या देखून ही 2 स्थिती गती उपरांत उरता. चलो ह्या हालेलुयाच्या सनवरा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा पयल्यांची स्थिती गती आनी आमच्या भवार्थाची मांडावळ वा बांदावळ
ह्या विशयांत आमी समजून घेतलां. ह्या संवादाक सांगात दिल्ल्या बाब रोबेल तुमकां देव बरें करूं. हांव सत म्हणटां हें कार्य जर तर तुमी पळयलां, तुमकां ह्या विशयांत बरें लागलें तर खंडी जावन आमी केल्लें हें काम सफळ जालें म्हणून आमी चिंता. जर तुमकां कसलीं असलींच सवालां दोस्तात जाल्यार दुबाव आसा जाल्यार आमकां तुमी तिडशिया, आमकां तुमी WhatsApp करा. मुखल्या संवादांत आमी जर तर हांगासर येता संवाद मांडता जाल्यार तुमच्या सवालांचेर आमी संवाद मांडूंक शकतले. आमचे WhatsApp नंबर आसा 9449380386 9449380386. मोगाचें न्हू हें कार्यक्रम तुमी पळयलां, तुमकां पसंद जालां म्हण आमी पात येता. हें कार्यक्रम पळयल्यार तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. सोडवणदार आमचो सुमे जेजू क्रिस्त तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं.